एक्सक्यूज मी सर, कितें जाय आसलें तुमकां? शूज? हय पळय, हे सगळे रनिंग शूज आहा, हेजे 30% ऑफ आसा. फोंडा नायकीन 30% ऑफ आसा. प्लीज डू विजीट. सर तुमकां कितें सांगतालो? हे पळय सगळे रनिंग शूज आनी ते सगळे कॅज्युअल शूज आहा. हय पळय हेजेर सगळ्यांचे 30% ऑफ आसा. एक्सक्यूज मी सर. हॅलो हॅलो, काय तू? कामार आसा. कित्याक कितें जालें? ते मम्मीन साकर हाडपाक लायलें. 1 किलो साकर, दूद आनी भाजी. येतना कितें खावपाक हाडपाक लागलो मम्मीन. हे पळय म्हाका आयज लेट जातलो. तुका सांगलां मरे काम, तूंच कर. म्हाजेर घाल नाका बेश्टे. घरा कडेन हरशीं म्हणून पडलेलो आसतात. चल बस. आयज रे मातशें बाबा आयज न्हिदपा जाय आनी पबजी खेळपा जाम सुद्दां आयज. अरे तुका सांगलां मरे तूंच चल. म्हाजेर घाल नाका. आयज रे चल 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 बरें चल चल. अरे हॅलो हॅलो. किया रे सांगलें मरे 1 किलो साकर, दूद आनी भाजी घे म्हणून. अरे ते घेतले सगळें. जाल्यार कित्याक फोन केला तर? अरे तुजे ते गर्लफ्रेंड हांगासर कोणालो तरी हात धरून बसला मरे. खंय? किसने टच किया उसको? खंय आहा तूं? हो पळय बाजारांत आसा हांव. राव थंयच राव येयला हांव. हॅलो, पावलो मरे बाजारांत आसा. तूं खंय आहा आनी ते खंय आहा रे? पावलो मरे बाजारांत. आतां एक काम कर. 1 किलो साकर, दूद आनी भाजी घे आनी ओग्गी नेट्ट घरा कबीर सिंग जावपा सोदता? चलस धर बन. किस्मत ने क्या दिन दिखलाए, कुछ सोचो और Hey guys, please like, share, comment and subscribe to our channel Fun Unlimited. And don't forget to visit Nike store Ponda. अरे मातशें सामान हाडपाक मम्मी सांगलें 1 किलो दूद